ऑनलायन सेक्स रॅकेटाच्या केशीन धरिल्लो आरोपी जोसेफ फर्नांडीस निमाणे जामिनाक हायकोर्टान पावलो. जामीन ॲप्लिकेशनान ताणें घाला तो आर्ग्युमेंट असो. क्रायम ब्रांचीन प्रकरणाची चवकशी सोंपयली तरीकूय आपल्या कस्टडीन दवरप म्हळ्यार ती गजाल आपल्या संविधानीक स्वतंत्र्या आड. ट्रायल कोर्टान गुन्यांव सिद्ध जाय मेरेन आरोपीक खंय निर्दोश मानतात. तशेंच जोसेफान ट्रॅप लावन केस करपाच्या पद्दतीकूय सिद्धांतीक चॅलेंज दिल्या. सुनावणे उपरांत हायकोर्टान जोसेफ फर्नांडिसान जामीन न्हयकारलो. हायकोर्ट म्हणटा संविधानीक स्वतंत्र्या परिपूर्ण ना. खरोच मनीस जर समाजा खातीर धोकादायक आसत जाल्यार ताजें संविधानीक स्वतंत्र्य काडपाक मेळटा म्हूण हायकोर्टान सांगलां. कोर्टाच्या ह्या निरीक्षणा उपरांत असले शिंदळकीच्या धंद्यांनी आशिल्ल्यांक धाक बसतलो म्हूण क्रायम ब्रांचीची SP प्रियंका कश्यप म्हणटा. See, he had once again moved his bail application, and at the High Court, this has once again been rejected. And it's an encouraging development considering we have found that a lot of times the accused who are found to be involved in such crimes go back to the same crime once they are let out. So his bail application has now been rejected at the High Court. पुलीस म्हणटा ट्रॅप टू क्रॅक अ केस ह्या पद्दतीन चूक कांयच ना. See, we have submitted in the say also and in the arguments also that when we do trap cases, this is nothing that new that the Goa police has done. It's a very effective way to establish the involvement of a criminal in such crimes, especially crimes that are involving members from the society. It's a crime against society. It's a very effective way of investigating a crime, and this is done world over. So I don't see any merit in the argument made by the accused. क्रायम ब्रांचीन ऑनलायन सेक्स रॅकेटाच्या केशीन जोसेफाक अटक केल्ली. तशेंच तिगा चलयांक रेस्क्यू केल्ली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.